प्रिच्या भाव भयणीनो, आमी कोणाकूय जरी तर मेळ्ळीं आनी मेळोन जाल्या उपरांत एकामेकाक कडलीं पयस वेता तेन्ना कितें म्हणटा आमी एकामेकाक? चडशीं आमी म्हणटा बरें परतून मेळचीं, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे म्हणटात न्हू. आनी एकामेकाक आमी परतून मेळटलीं अशें म्हणून आमी एकामेका कडलीं पयस वेता. आयज देवाच्या उतरान पयल्या वाचपान आमी कितें भाशेन भाग्योन पावलूचीं हीं निमाणीं उतरां आयकता. आनी हें निमाणें उतर तांचे लागीं उलयता आसतना पावलू तांकां उगडास करता, परतून आनी तुमकां हांव मेळचो ना, व म्हजें तोंड तुमकां परतून दिसचें ना. हें हांव जाणां, कित्याक हांव जेरुसाल्याक वेतां आनी जेरुसाल्याक म्हाका म्हजो शेवट रावता, ह्या संवसारांतलो शेवट. म्हणजे आतां म्हाका धरतले, मारतले आनी हांव मरतलों. ह्या संवसारांतलें म्हजें जिवीत सोंपतलें. जेजून आपल्या जिवितांतूय आपल्या शिसांक हेंच सांगलेलें. तोय जेरुसाल्याक वेतालो. म्हाका धरतले, म्हाका मुखेल याजनिकांच्या आनी वडिलांच्या हातान घालतले, ते म्हाका कोश्टायतले, मारतले. संवसारांतलो म्हजो शेवट जाता. आनी हें जाणा जावन आमचो संवसाराचो शेवट आयलो हें जाणा जावन मुखार सरप म्हणल्यार काळजीदारपण. आनी भोव करून ज्या सुवातेर आनी ज्या वातावरणान म्हजो शेवट जावपाचो आसा थंय वचप म्हणल्यार हें काळजीदारपण. आनी हें काळजीदारपण जेजूनय दाखयलें आनी जेजून दाखयलें तेच भाशेन भाग्यून पावलू दाखयता. आनी हें सगळें करता आसतना एक खात्री, पवित्र आत्मा म्हजे बरोबर आसा, देव म्हाजे बरोबर आसा. आनी ह्या पासत ह्या शेवटाक म्हज्यान तोंड दिवंक जाता, म्हज्यान फुडो करूंक जाता. तर हेंच करूंक भाग्योन पावलू मुखार सरलो आनी सरता आसतना आपणाक दिल्लें तितलेंय काम संपादलें. जेजूनय आपलें मागणें करता आसतना बापाक पयलीं तेंच सांगलें, तुवें जें काम म्हाका दिल्लें ह्या संवसारांत तें हांवें सगलें केलें. तुवें जी म्हाका शिकोवण दिल्ली ती तुवें म्हाका दिल्यात वेंचून काडून तांकां दिली. तुवें ज्या कारणा पासून म्हाका धाडलेलो म्हणजे तुजी खबर तांकां पाठोवंक, तुजें तारण तांकां दिवंक हांवें तांकां दिलें. म्हजें काम ह्या संवसारांतलें सोंपलें, आतां हांव परतून तुजेशी येतां. भाव भयणीनो, हीं उतरां आमी म्हणूंक जावपाक जाय. आमकांय ह्या संवसारांत एक मिसांव दिवन धाडल्यात, आमकांय एक वावर दिवन धाडला. कितें तो वावर, कितें तें मिसांव, हें आमी जण एकल्यान देवा कडेन आमचो संपर्क सादून आमच्या मागण्यांतल्यान समजूंक गरज आसा. जरी तर आमचें मिसांव कितें, आमचो वावर कितें ह्या संवसारांत, हें जरी तर आमी समजूंक ना जाल्यार जायते फावटी आमी मागीर उचांबोड जाता, आमी सांडून वेता. तर ह्या पासत आमकां जो वावर दिला तो वावर समजूंक, आमकां वावर दिल्लो आसा आमचेच वस्तुंगी वा आमचेच सवें, जण एकल्या सवें आमकां वावर दिल्लो आसा. आमकां वावर दिल्लो आसा आमच्या गोराब्यान, ज्या गोराब्यान देवान आमकां जल्माक हाडल्यात आनी ज्या गोराब्यान आमी जियेता त्या गोराब्यान आमकां ही जबाबदारी दिल्ली आसा. ह्या समाजान आमी जियेता आमच्या गोराब्याचे भायर, आनी ह्या समाजान जियेता आसतना आमकां वेगवेगळ्यो वस्तू दिल्यात, वेगवेगळे आमकां गूण दिल्यात, वेगवेगळ्यो झुट्ट्यो दिल्यात. आनी ह्या समाजान वावर करूंक आमकां ही ड्युटी दिल्या, ही जबाबदारी दिल्या. तर ह्या संवसारांत आसतना आमकां दुसऱ्या सवें तशेंच आमचे सवें ही जबाबदारी दिल्ली आसा. आनी जेन्ना ही आमचे सवें आनी दुसऱ्या सवें जबाबदारी दिल्ली आसा ती आमी पाळटा तेन्नाच आमच्यांनी ही उतरां म्हणूंक जातलीं. बापा, तुवें म्हाका जें काम दिल्लें ह्या संवसारांत तें हांवें केलें, आतां हांव तुजेशी येतां, आतां तुजेशी येवंक हांव तयार आसां. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागुया, देवाक आर्गां दिवया. जायतीं कामां घडये आमी बरे भाशेन केल्लीं आसात. आमकां जी जबाबदारी देवान दिल्ली आसा ती आमी बरे भाशेन पाळलेली आसा, देवाक आर्गां दिवया. तशेंच घडये आमकां थोडी फावटी दिसता आजून पासून आमच्यो थोड्यो वस्तू सारक्यो जावंक ना, त्योय बीन करूंक आमकां देव वेळ दिता.
त्या वेळाचो आमी बरो फायदो काडूंक आनी ज्यो वस्तू आमी करूंक जाय जावं आमचे सवे म्हणजे आमच्या जिविताची नवसरणी करपा सवे आनी दुसऱ्या सवे दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करपा सवे आनी हो समाज बदलपा सवे देवान हो समाज हो संवसार जे भाशेन रचला तो देवाक जाय ते भाशेन सांबाळपा वाटेन आमी आमचो वावर करूंक हे भेटेन आमकां कृपा मागुया. तर जरी तर आमकां विचून काडल्यात जाल्यार फावो तितली कृपा आनी फावो तो वावर करूंक आमकां घटाय आनी काळजीदारपण जें बागून पावलून आयच्या वाचपान दाखयलां असलें काळजीदारपण आमकां जण एकल्याक दी म्हूण हे भेटेंत आमी मागुया.